कॉलेजीची जी चेडवां स्लीवलेस घालून वयता, कोण धाकटे धाकटे कपडे घालता, तांकां तुम्ही डायरेक्ट म्हणटा आसतले हे फालतूर चेडू म्हणून. एवरी गर्ल हॅव देअर ओन ओपिनियन, एवरी गर्ल हॅव देअर ओन रायट्स. चेडू भुरगे जावन बुरशे तू सारखे, तुका तशेंच जावपाक जाय. हे चेडू कितें म्हणटा जाणा, तू बुरशें, हे बुरशें, हेज्या वांगडा अशेंच जावपाक जाय. तेजो मिनींग कितें, हेज्या वांगडा रेप पासून जालो न्हू, बेस्ट जालो. सारखे सारखे यांचे सोंड फोडपाचे धरून. सो हे गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन तुम्ही बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज आमी घेवन येयल्लेले आसा तुमच्या मुखार एक अलग अनवॉन्टेड क्रिचर्स, जे तेंच्या बद्दल न्हू उलोवन अर्थ ना, पूण उलोवचें पडटा. कित्याक जाणाय, हे म्हाकाच न्हू, हे 1000 लोकां मदीं खूब जाणांक जाता आसतलें, कॉलेजीन स्कुलान खूब जाणांक. सो गाईज, आमकां न्हू फाटल्या 2 व्लॉगांचेर न्हू अशे तगडे कॉमेंट्स येयल्लेले खबर आसा, ते तुमच्या वांगडा आमी शेअर करपाक सोदताली. ओके, सो पयलो कॉमेंट तुमकां दाखयता. कितें येयला पळय तो, मेलरॉय फर्नांडीस म्हणून. आयका, चेडो भुरगो. हू हॅड टोल्ड यू टू शो युअर बॉडी हाफ ओपन? इट्स नॉट द ओल्ड मॅन्स फॉल्ट, यू ड्रेस प्रॉपरली. त्या मनशान कॉमेंट मारला की आमी जे व्हिडिओ घातलेली खबर आहा मार्केटान, अशें इन्सिडेंट जालो म्हणून, की अमक्या मणक्यान एक बाय चान्स एक कॉमेंट पास केलो म्हणून. सो त्या कॉमेंटेचेर तेणी कॉमेंट मारला, सो हू हॅड टोल्ड यू टू शो युअर बॉडी हाफ ओपन? तू येयल्लोले भावा मार्केटान ओपन दवरलेली कितें करलेली ती पळोवपाक ना. थंय हांवें कॉमेंट मारला, क्लोथ्स आर नेवर एन इन्विटेशन, रिस्पेक्ट इज अबाउट हाऊ यू बिहेव, नॉट अबाउट वॉट आय वेअर. ब्लेमिंग माय क्लोथ्स ओनली शोज युअर रॉंग मायंडसेट. सो हांव कितें उलयता पळय तेजेर तुमी फोकस करचे. हे भुरग्यान कॉमेंट मारला की मनशांनी शॉर्ट कपडे घालप जाल्यार तो मनीस फुडल्या मनशाक अप्रोच करता, बाबा यो आपणाचो यो आनी रेप कर. सारकें न्हू? सारकें. आणि तुमची मेंटॅलिटी इतली खराब आहा जाणां, सांगू शकना. तुम्ही आता म्हाका म्हटला, फाल्यां सकाळी तुम्ही अशें सुद्दां म्हणटा आसतले, कॉलेजीची जी चेडवां स्लीवलेस घालून वयता, कोण धाकटे धाकटे कपडे घालता, कोणाक आवडटा घालपाक ड्रेसीस घालता, तांकां तुम्ही डायरेक्ट म्हणटा आसतले हे फालतूर चेडू म्हणून. सारकें न्हू? आता वाटेर कोण एक चेडू गेले, स्कर्ट घालून गेले, स्लीवलेस टॉप घालून गेले, ड्रेस घालून गेले, पयरे पयरे ते चेडू वयता, फालतूर मरे ते. ही तेजी मेंटॅलिटी. आणि त्याच्या आवय बापायन हेका हेच शिकयला आसतले. बापूय तेजो तोच करता आसतलो ह्या भुरग्याचो. लोकांची कळी काडपाक भोंवता आसतलो, लोकांच्या बायलांचे बोक पळोवपाक भोंवता आसतलो, मोठे आसा काय बारीक आसा, आनी कितें हे तुमकां हे रियलिटी सांगता लायफान. दिस इज एक्चुअल ज्या भुरग्यांक आवय बापायन जे रीत बरी शिकोवंक ना न्हू, तो भुरगो असोच करता, हांगासर येवन अशेंच फालतूर कॉमेंट मारता. ओके, आनी हो कॉमेंट हांवें डिलीट करूंक ना, थंयच दवरला, तुमी सगळ्यांनी पळोवचो म्हणून. ओके, हेज्या फुडल्या कॉमेंटाचेर वयता आतां. आयच्या दुसऱ्या कॉमेंटाचेर वयता. आनी हो जो कॉमेंट आसा पळय, हो अलग आसाय, सेमूय आसा, पण ह्या मनशाचें तुका सांगता, हे चेडू जे आसा सिमॉन कार्दोजो म्हणून एक चेडू आहा, तेज्या बद्दल तुमकां पयलीं सांगता. म्हाज्या खूब सारे व्हिडिओंचेर कॉमेंट आसा, प्लीज फॉलो क्रिश्चियनिटी, प्लीज फॉलो जिजस क्रायस्ट, जाल्यारूच तुजें बरें जातलें. आनी सगळें अशें म्हणजे जिजस क्रायस्ट देवाक, क्रिस्तांवाच्या देवाक फॉलो कर, जाल्यारूच तुजें सगळें सारकें जातलें. हांव भयणी तुका म्हणूंक सोदतां, आय एम ब्लेस्ड बाय जिजस. जेजू म्हाज्या फाटल्यान न्हू, म्हाजे पळय हांगासर आसा, म्हाज्या छातयेन भितर आसा, काळजान आहा म्हाज्या जेजू. सारकें मुगो? जेजू आमच्या वांगडा आसा. वी बिलीव इन ईच अँड एवरी गॉड. जो जेजू जावं, जो मुस्लिम धर्माचो जावं, हिंदू धर्माचो, आमचे सगळे देव एकूच, आमी सगळ्यांक मानता. सारकें न्हू? वी बिलीव इन ईच अँड एवरी गॉड. ओके, सो त्या मनशाचो तुमकां कॉमेंट दाखयता, कितें आहा पळय तो. ओ मॅन, डोंट यू लव युअर वायफ? हाऊ कॅन यू अलाव हर टू एक्सपोज हर बॉडी टू मीडिया? डोंट यू हॅव एनी कन्सर्न अबाउट युअर वायफ? ही तेणी एक मेसेज केल्या आनी ही कॉमेंट घातला थंयसर. आनी हांव शॉक. हे देवाचे इतले बरे बरे कॉमेंट मारता आनी असोय कॉमेंट मारता. कित्याक? वाय? इट्स नॉट गुड. पयलीं तूं लोकांक भडकयता, धर्माच्या बद्दल तूं भडकयता. आमी बाबा सगळ्या धर्मांक मानता, आमकां सगळो समाज एक, आमकां मुस्लीम, हिंदू, क्रिस्तांव सगळे भाव एक, आमी सगळ्यांक देवांक मानता. आय बिलीव इन एवरी वन. देव तो देव आसता, कोणाचो जावं. सारकें न्हू? हे तुवेंचे कॉमेंट मारला पळय, डोंट यू अलाव, कितें डोंट यू लव युअर वायफ, हाऊ कॅन यू अलाव? अरे कायो मारूंक खंय दिसता. तुका सांगता,
एव्हरी गर्ल हॅव देअर ओन ओपिनियन, एव्हरी गर्ल हॅव देअर ओन रायट्स. सगळ्या चेडवाक आपणाचे लायफान आपणाक जाय ते करपाची तांकां परमिशन आहा. तेज्या आवय बापूय आसलो तेन्ना तेज्या आवय बापायन ताका केन्ना स्टॉप करूंक ना. हू एम आय, हांव कोण, हू एम आय, हांव कोणूच न्हू. आनी हू आर यू टू जज समवन, हू आर यू टू जज समवन. दिस इज नॉट एक्चुअली रायट. तूं जज करपाक कोण? तू जे कमेंट मारता न्हू, तू दुसऱ्याक जज करपाक तू कोण? तू तेजी आवय, तू तेजी बापूय, तू कोण? तू PM, तू कोण? प्रायम मिनिस्टर तू हांगासर लोकांचे साफसफाई करपाक, कपडे काडपाक लोकांचे. हे तू करता ते रॉंग. तू फुड्यान येवन म्हाजे कडेन उलय, तुका पॉवरफुल आन्सर दिता. ऑफ द कॅमेरा, ऑन कॅमेरा न्हू, ऑफ द कॅमेरा तुका पॉवरफुल हे दिता, पॉवरफुल सारको. हेज्या बद्दल हो जो कमेंट मारला सिमॉन कार्दोजो, डोंट यू लव युअर वायफ, हाऊ कॅन यू अलाव हर टू एक्सपोज हर बॉडी टू मीडिया, डोंट यू हॅव एनी कन्सर्न. तू हेज्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदता? हांव जाल्यार म्हणटा ह्या मनशाच्या तकलेन सारको घुसो भरलेलो आहा म्हणून. हांवें कितें फुडें सांग. सारको हेज्या तकलेन घुसो भरला. हे मनशान कसले कपडे घातला तेजे वयल्यान जज करता. म्हणजे तुमचें म्हणणें अशें की बरे लांब कपडे घालीत आनी तो चोरी करीत जाल्यार तो चोर न्हू, आनी शॉर्ट कपडे घालीत जाल्यार ते मनीस वायट. सांगात पळोवया आमकां, सारकें न्हवे? पळय आयज काल लोकांची मेंटॅलिटी तशी हा. लाकटे कपडे घालून कोण एक चेडू गेले न्हू, अरे ते चेडू फालतूर मरे, फालतूर मरे. ते हेज्या वांगडा तेज्या वांगडा न्हिदता मरे. ते लांब कपडे घालीत न्हू, घरातले बेस्ट त्या घरातली गाय ती. दॅट इज टोटली रॉंग. युअर मेंटॅलिटी इज रॉंग. अरे चेडवांनी आपणाक जाय ते कपडे घालचे, आपणाक जाय थंय भोंवचे, आपणाक जाय ते न्हेसचे, खावचे. दिस इज अ फ्री वर्ल्ड. ह्या फ्री वर्ल्डान न्हू, ह्या ज्या पिसफूल दुनियेन न्हू हरामी लोक भरलेले आसा. तेंच्या बद्दल आमी कितें म्हणून उलोवंक शकता? 100% लोक आसा, 100तले 50 न्हू 80% लोक थर्ड क्लास. तुमकां डायरेक्ट सांगता, हितूंतले अर्दे लोक फालतूर आसता. तेंची मेंटॅलिटी अशी पळोवपाची. दुसऱ्यांची बायली, तेजी बायल पळय रे काय बरी दिसता, ही तेजी चेडू पळय रे, तेजी गर्लफ्रेंड पळय रे, आनी मागीर ते लायन मारपाक भोंवतात दुसऱ्यांक. आनी ही बायल मनीस जावन इतले कमेंट मारता. आय एम शॉक, स्पीचलेस. ओके, सो दुसरो कमेंट हांव वाचता. दुसरो कमेंट बाबा हांव तुमकां कितें म्हणून मारूं. अल्विता फर्नांडीस हे चेडू भुरगे, ही बायल का चेडू, ल्हान चेडू, यंग चेडू आमकां बाबा खबर ना. ओके, तेणी कमेंट मारला, अरे बुरशे तूं सारकें, तुका तशेंच जावपाक जाय. जे आमी म्हापसा गेल्ली पळय आमकां ते जाणट्यान अशें म्हटलें पळय, त्या बद्दल तेणी थंय कमेंट मारला, बुरशे तूं सारकें, तुका तशेंच जावपाक जाय. आनी थंय म्हाज्या एका फ्रेंडान मारला, हॅपी इंडिपेंडन्स डे, आय होप यू अंडरस्टँड वॉट आय एम ट्रायंग टू से. ब्रिटीश गेले आनी पोर्चुगेज येयले, बट इवन आफ्टर इंडिपेंडन्स. मागीर ताका फुडें खंय तरी लज कशी दिसली. त्या कॉमेंटाचेर रिप्लाय करपाक वयतालो तो, पूण तो बाबडो फाटीं सरलो. डॅरल. ओके, हे अशे कॉमेंट येयला. हे चेडू भुरगे जावन बुरशे तूं सारकें, तुका तशेंच जावपाक जाय. हे चेडू कितें म्हणटा जाणा, तूं बुरशें, हें बुरशें, हेज्या वांगडा अशेंच जावपाक जाय. तेजो मिनींग कितें, हेज्या वांगडा रेप पासून जालो न्हू, बेस्ट जालो. सारकें सारकें. म्हाका एक सांगात, चल हांव शॉर्ट कपडे घालता म्हणून तुमी म्हणटा म्हाजी मिस्टेक म्हणून. एक सांगात, जी जाणटी 80 वर्साची 70 वर्साचे जाणट्याचो रेप जाता, जाल्लेल्या भुरग्याचो रेप जाता, 3 वर्साचे 4 वर्साचे, तेंची कितें मिस्टेक आसता? हांव तेच आतां म्हणूंक वयतालो, जी भुरगीं बाबडी ल्हान भुरगीं, 1 वर्साचे भुरगे, कोणाचे 6 वर्साचे चेडू, कोणाची जाणटी आवय. न्यूजार तुमी पळयता आसतले 80 वर्साच्या बायलेचो रेप जालो म्हणून फाटीं 1.5 म्हयनो जालो. ल्हान भुरग्याचो रेप जालो. तेंची कितें चूक? जाणटी काय येदी व्हडली स्कर्ट घालची ना, बिकिनी घालून भोंवचे ना, येदे हे पोर बाबडे 1.5-2 वर्साचे काय घालचे ना. तेंच्यांनी कितें मिस्टेक केल्या? हे न्हू तुमचे असले जे लोक आसा, हे आतां अल्विता असले जे लोक आसा, चेडू भुरगे जे तेणी कॉमेंट मारला, बुरशे तूं सारकें, तुका तशेंच जावपाक जाय. असल्या लोकांक न्हू हांव कितें म्हणूं, असल्या लोकांक न्हू धरपाचो आनी बरो फाफडपाचो धरून, थापटावपाचो धरून. तुमच्या घरातली म्हाका दिसता आवय बापायची आनी भयणीची आनी भावाची सगळ्यांची मेंटॅलिटी धरली थर्ड क्लास म्हणून हो कमेंट मारला. ते सारकें उलयता सारकें. हवे मागीर कितें म्हणूंक सोदता तूं हेंच्या बद्दल? शीत ते जाणट्याचे तरी सोडून घाल म्हणपाचे. हे जे बायल मनीस असले म्हणटा तेंका कितें म्हणून करपाचे हवे, हेंचे सोंड फोडपाचे धरून. आनी एक असो कमेंट येयल्लो, तो कमेंट हांव घालूय शकना आनी हांव तुमकां एक्सप्लेनूय करूं शकना. हांव एक्सप्लेन करी जाल्यार म्हाकाच कम्युनिटी गायडलायन स्ट्रायक येता. ओके,
युट्यूबाच्या अगेन्स्ट आसतलो हांव. ओके, वी कांट गो अगेन्स्ट यूट्यूब कम्युनिटी गायडलायन. आनी हें तुमकां सांगू शकना. पूण तेणी जें म्हटलां खबर आसा, हर एक म्हाजे जे भाव हे व्हिडियोज पळयता खबर आहा, म्हाजे भयणी, तेंच्या हातीक न्हू हात अशे जातले पळय अशे. हो मनीस आपणाक गावल्यार आपूण अशें इतलो फालतूर कमेंट मारला, इतलो फालतूर कमेंट मारला. आनी हांवें म्हज्या लायफान अशें नोट केलां, कोणाचें बरें केलें न्हू, पीपल वील नेवर रिमेंबर यू. बट तूं कितें रॉंग करता न्हू, तूं रेप कर, तातूंत नाकाल्लें कितें फालतूपणां कितेंय कर, तूं सारको स्टार, तूं सारको चार चौकाच्या नजरेन येतलो, अरे हो तो न्हू भुरगो भितन पडलेलो, तो न्हू तशें. बट केन्ना कोणाक न्हू, केन्ना कोणाचें कितें बरें करता न्हू, तो मनीस केन्नाच वयर सरना, केन्नाच ना. बट तुमकां सांगता, जे कोणी लोकांक हेल्प करपाक फुडें सरता न्हू, तुमी लोकांच्या नजरेन वयर सरचे ना, देवाच्या नजरेन न्हू तुमी पयलो नंबर आसतले. सक्सेस इज रायट, सक्सेस तुमच्या लायफान फुडें सरोन येता. जस्ट हॅव पेशन्स, कीप गोईंग इन लायफ, कीप हेल्पिंग एवरीबडी. आनी असले फालतू लोकांच्या भितर इंटरफेर जावं नाका, ऑर एल्स तुमची लायफ इज गॉन. असल्या लोकांची फ्रेंडशीप बरी न्हू, असल्या लोकांचे रिलेशन पासून बरें न्हू. कितें म्हणून कॉमेंट हो पळय, बुरशें तूं सारकें, तुका तशेंच जावपाक जाय. कितें बुरशें कपडे घालप, ताका जाय तसले कपडे हांव हाडून दिता, घे म्हणटा घाल, तुका कितें जाय, अमकें जाय घाल. हांव ताका अशें म्हणिना तूं अशें घाली जाल्यार तुका बरो मारतलो हांव, म्हणिना. कित्याक म्हाका रायट ना. अरे म्हाज्या असल्या भुरग्याची मेंटेलिटी तर स्ट्रेट फॉरवर्ड आहा, ओपन मायंडेड आहा जाल्यार तुमच्या असले कितें नाकाल्ले लोक तुमी नाकाल्ले कॉमेंट मारता. तुमी तर एप्रिशिएट करिना जाल्यार डिमोटिवेट तरी करूं नाका. आमी डिमोटिवेट जायना, तूं जाता गो, आमकां फरक पडना, आमी वयल्यान हांसोन खेळोन नासता, आमकां फरकूच पडना. बट हांव हे कॉमेंट तुमच्या मुखार दवरता कित्याक की लोकांक कळोंक जाय म्हणून की कितें चल्लां पळय तें सारकें. आणि ती तुमच्या असल्या आंटींक लागून न्हू आमची चेडवां चोडी सुसायड सुद्धा करतात, सारखें न्हवे. तुमच्या असल्या आंटी कितें करतात सांग, जा चेडू कोण दिदी वयतात आनी दुसऱ्यांचे कान भरतात, दुसरोय मनीस मागीर तसोच म्हणपाक लागता. एक्झॅक्टली, लोकांचे कान भरले काय लोकूय तशेंच करता. अरे ते चेडू बरें न्हू रे, फालतूर ते, मागीर तो तेका सांगता आनी कितें जाता, इनकरेज जाता भुरगीं, अरे ते फालतूर, तेका हात लायल्यार ते कांयच म्हणचें ना, तशें आसता तें. आनी थंयच तुमी व्हडली मिस्टेक करता. दिस इज रॉंग गायज, दिस इज रॉंग. म्हाका खूब वायट दिसता अशें आमच्या यूथ, आमचे लोक. हांव कितें म्हणून, आमचे भुरगे तरी सोड, भुरग्यांचे तरी मस्ती करतात भुरगे, जाणटा चेडवांय करूंक लागली. चेडवां आनी कॉमेंट एक चेडवान मारलेलो, आवय तो आनी तुमकां सांगीत न्हू, म्हाका खूब लज दिसता सांगपाक तो कॉमेंट. हांवें तो कॉमेंट थंय दवरूंकूच ना, हांवें डिलीट केलो तो कॉमेंट. कित्याक तेजेर वाचणारे मनीस अनकम्फर्टेबल जातले ते वाचणारे मनीस. सारकें मगो, सारकें. कितें करपाचें कांयच कळना. लायफ सारकी वेगळे दिशेन वयता, वेगळे दिशेन. ओके, आनी हालीं हे थोडे दीस आमकां सारकें हॉरेबल आसा, पण वी आर यूज टू इट. आमकां काय फरक पडना. तुमी कॉमेंट करा, आमी तुमकां हायलायट करता जाय जाल्यार न्हू, आमचें तशें. सो पयले आसतले न्हू तुमी कशे कशे लोक आनी कसले कसले नाका जाल्ले कॉमेंट न्हू. आनी हे दीस इज नेवर गोना एंड. हे केन्नाच एंड जावचें ना गायज, संवसारान केन्नाच एंड जावचें ना. हे न्हू पार्ट ऑफ लायफ, ही चालूच आसता. हांवें खूब अशे कॉमेंट्स पळयलेले आसा, ते तुमकां हांव एक्सप्लेन करीत न्हू तुमकां खूब लज दिसतली. तुमी म्हणटले हो भुरगो कसो, लज ना ह्या भुरग्याक सांगपाक, कितें उलयता हो, अशें म्हणटले तुमी. खूब सारकें. पूण आमी हे हायलायट कित्याक करता जाणा, ते चेडवान जे चेड्यान कोणी कॉमेंट मारला खबर आसा, ते न्हू इन फ्युचर खंयच्या मनशा वांगडा फिजिकली कितें करूंक जायना म्हणून कॉमेंट मारताय. तुमची आदत वायट, कोणाक खबर अशें रियलिटीन तुमी करून दाखयले जाल्यार कोणाचो रेप केलो आनी कितें केलो सांगूं येना न्हू. असले कॉमेंट खूब आसा. हेच्या बद्दल तूं आयज कितें म्हणूंक सोदता, कितें मेसेज दिवंक सोदता आमचे तूं मस्तीखोर गोवन्साक कितें मेसेज दिवंक? हांव जाल्यार म्हणपाक सोदता, तुमच्या असल्या मेंटेलिटीक लागून आमची चेडवां आयज फाटीं उरल्यात, फुडें सरोंक पावना. चेडू समज फुडें सरता, कॉलेजीक वयता, ट्युशनाक वयता आनी खंय वयता जाल्यार तुमी कितें म्हणटात सांग, नाका जाल्लेत. सारकें न्हवे? एक्झॅक्टली. आमचे चेडू भुरगे तर शिकपाक भायर सरले, ग्रॅज्युएशन करता, बसीन वयता जाल्यार म्हणटा अरे कितें खंय हेडपाक वयता,
कित्याक ताका स्कुलाक घालता, कित्याक ताका कॉलेजीक घालता, जाल्यार तेजें लग्न जावपाचे दीस ताका काजार जावन आनी वचोनी आपणाच्या घरा. नो, चेडवा भुरग्यांक करूंक जाय, कितें तरी दाखोवंक जाय. आतां येदी व्हडली SP जाली, DSP जाल्लेली चेडवां आसा. कोण MLA जाल्लेले आसा, कोण आनी कितें जाल्लेले, डॉक्टर कितले आसा, कोण कितले लॉयर आसा. चेडवा भुरगीं यू नो बेटी पढाओ बेटी को सिकाओ कितले कितें कितें उलयतात आनी नाका जाल्ले अशें. बेटी बचाव म्हणटात आनी इतले कॉमेंटां मारतात नाका जाल्ले. कितें म्हणपाचें तुमकां. आय फेल्ट रियली बॅड गायज. पूण म्हाका फरक पडना. पण हांव तुमकां सांगता की अशें संवसारान चल्ला न्हू. अशें संवसारान चल्ला. ओके, मुवींग अहेड. आमी फाल्यांसून चवथीची तयारी करपाक चालू करपाची आसा. साफ सफाई करपाची आसा आनी बाकीचें कितें आहा तें करपाचें आहा. सामान हाडपाक आमी खंय पयस वयपाचें आसा. तुमकां आमच्या आख्ख्या व्लॉगान तुमकां आमी दाखयता आमी कितें कितें करपाक सोदता पळय न्हू. सो दीस इज गोना बी रियली व्हेरी 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 डिफिकल्ट बट अमेझींग. देवाचें काम करपाक एक फिलूच अलग आसता. सो आयज हांवें तुमकां कितें मॅसेज दिल्या, तुमकां आवडली आसतली. आवडल्या जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करून सांगा आमची व्हिडिओ बरी आसता की ना पळय ती. आणि म्हाजो आवाज सगळ्या लोकां कडेन पावया, म्हाजी मॅसेज सगळ्या लोकां कडेन पावया. शेअर करा आमची व्हिडिओज आणि सबस्क्रायब करा आमच्या चॅनलाक. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.